The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। गोंयभरच्या 36 बीजेपी मंडळांच्या अध्यक्षांची नावा 7 जानेवारी निश्चित। सुत्रां म्हणटात मूळ बीजेपीने आयात केल्ल्या आमदारांमदी सुप्रेमसीक तेम। सांतिनेज स्मार्ट सिटीच्या गार्डनात 7 पानी गांजाचे झाड। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत एएनसीन वेले उमटून भर शारात गांजा कसो किल्ललो स्मार्ट प्रश्नचिन्ह। सेंट झेवियराचे एक्सपोजिशनाचो निमाणो दीस। दर्शन बंद। आज झेवियराची कूड से कॅथेड्रलांतल्यान बेसिलिकात आज मेरेन 75 लाखांवयर लोक। इन्व्हेस्टमेंट स्कॅमातलो मुखेल आरोपी मायरनाची आदली घरकान्न सुनीता रॉड्रिगजाची घेतली मुंबय पुलिशेन कस्टडी। सुनीताचे मुंबय 5 कोटीचे स्कॅम। इको सेन्सिटिव्ह वाठार घोषित करपा विशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मागता। गोंयाकडेन आनीक म्हायती। 108तले 21 गांव झोनांतल्यान भायर काडचे गोंयची मागणी। मुंबईच्या टुरिस्टांक बडोवपी कळंगुटेच्या शेकातले गार्ड आणि वेटर मेळून 6 आरोपींक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी। खुनाच्या यत्नाची केस टुरिस्ट हॉस्पिटलात। सरकारान शाळांक फाटली 3 वर्सां कम्प्युटर अपग्रेडेशनाक फंड दिलो ना, सुविधा ना आपाचो आरोप। शाळांनी शिक्षक भरती करूंक सरकार फेल, एनओसी दिना। जम्मू काश्मीराच्या बंदीपोरात बर्फाचेर घसरून लष्कराची गाडी देगणात। 3 जवान शहीद, 2 जखमी। महिन्याभरात जवानांच्या गाडयेक दुसरो मोठो अपघात। छत्तीसगडात 120 कोटींचे रोड स्कॅम एक्सपोज करपी पत्रकाराची त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या उदकाच्या टाकयेत मेळ्ळी बॉडी। मिडियात खवदळ। मुख्यमंत्री म्हणटा ॲक्शन जातली। उत्तर भारतात कुडकुड्याचे ल्हार। मोठ्या प्रमाणात धुके पडिल्ल्यान दिल्ली विमानतळार 30 विमानां केली रद्द। 2 डिले। रेल्वे रस्तो येरादारीचेर परिणाम।